नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। गिरीश चोडणकरांच्या गाडयेचेर अनवळख्या मनशांनी केलो हल्लो। मडगांव होली स्पिरिट चर्चीत निमणे संस्कार प्रार्थनेक गेल्ले कडेन घडली घडणूक। वेदांता कंपनीक मिनाची येरादारी करपाक सरकारान दिवची न्हय परवानगी। मागण्यो मान्य करिना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले बेळगांवच्या शेतकाऱ्यांची शिटकावणी। मांद्रेचो आदलो सरपंच कोनाडकर हल्लो प्रकरणात 6 हल्लेखोरांक गोवा पुलिशेन केली अटक। फुडलो तपास आसा सुरू। गोंयांत चलिल्ल्या काँग्रेसीच्या कारभाराची माहिती आपाशा दिल्लीच्या फुडाऱ्यांनी दिल्ल्या। काँग्रेसीच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक काँग्रेसीन एलायन्साचो धर्म पाळ्ळो ना जाल्यार गोंयांत काँग्रेसीचें अस्तित्व सोंपतलें आपाचो वेंजी उलयलो। गोंय सरकार पुलीस खात्यांत भरपाचे आसा 270 होमगार्ड। 143 पदां खातीर होमगार्डां भरपाची प्रक्रिया सुरू। पुलीस महासंचालक आलोक कुमारांची माहिती। आणि पणजे बेगीनूच सगळ्या घरांनी बसयतले उदकाचे स्मार्ट मीटर। सद्याक 3000 घरांनी बसयले स्मार्ट मीटर। उदकाची चोरी टाळपा खातीर स्मार्ट मिटरांचो जातलो उपेग। आता खबरो विस्तारान। दिवचल सारमानस ह्या रस्त्या वयल्यान वेदांता कंपनीक मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी पिळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी केल्या। मागण्यो मान्य जाय मेरेन आमचे आंदोलन चालूच आसतले अशेंय ह्या शेतकाऱ्यांनी स्पश्ट केला। 2 मागण्यो फुडें करून पिळगांवचे शेतकार रस्त्याचेर देवल्यात। मीन येरादारीचो रस्तो आडयिल्ल्यान फाटल्या 17 दिसांच्यान वेदांताची मिनाची येरादारी बंद आसा। अजूनय हो प्रस्न मिटना। एक तर आमच्यो मागण्यो मान्य करात ना जाल्यार मिनाची येरादारी करपाक दिवचे ना अशें पिळगांवच्या शेतकारांनी स्पश्ट केला। तेन्ना आता तांकां अशें जाला की हायवेन आमकांय अशें दिसलां की हायवेन व्हरता म्हणून जो बिचोलच्यान सारमानस फेरी वयता पळय त्या हायवेक ते व्हरता असो आमकां आयकोंक येला। सो ताका लागून आमी म्हणटा मायन्स आनी ज्युवेलर्स डिपार्टमेंटाक की तुमी ताका परमिशन ग्रँट करचें न्हू, कित्याक तर जावं मुख्यमंत्र्याकूय आमचे रिक्वेस्ट आहा की तुमी तांकां तें एलाव करचें न्हू परमिशन, कित्याक तर त्या रुटान जें आसा ती आमची स्कुलाची भुरगीं वयता सादारणची जे सारमानस फेरीसून जे कामाक वयता पणजे वयता ओल्ड गोवा वयता मार्शलान कामाक वयता अशे भुरगे त्या रोडान वयता आनी तो खरोच धोकादायक रोड जातलो असो म्हाका तरी दिसता फाल्यां ट्रान्सपोर्ट जर चालू जालें जाल्यार। ताका लागून आमचें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा की तुमी थंयसून तो ट्रान्सपोर्ट चालू करचो न्हू आनी जर बाय फोर्स जर काय चालू केलो जाल्यार आमी पूर्ण आमची पंचायत थ्रू सगळे गांव येवन थंय आडयतले हे आमचो पूर्ण निर्णय आसा। डीएमजीपी निवेदन दिल्लें आहा सगळ्यांक, तांकां सांगलें आमी पळय जे आतां तुमी पळय खंयसून रस्तो पासून काडलो पासून न्हू मेन रस्तो व्हरोंक यूज केलो जाल्यार आमी सारमानस केटी भितर ती सगळी आमची टॅनंट शेतां ते पळय आमी आतां भितर कशेंच हें करून दिवपाचें ना तांकां। तो पळय आमचे मागणे पूर्ण जायना तो पळय नाजाल्यार तेंच्यांनी आमचें खाली करून दिवचें। कितें खाली करून दिवचें? शेतां खाली करून भितर न्ही म्हणजे 60,000 सुमार आमी शेतां भितर ते बेश्टे यूज करून आपूण खाता। म्हणजे तुम्ही आता हे तुमचे मागणी मान्य जायसर तुम्ही फाटी हाडचे ना? ना तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकर हल्लो प्रकरणात 6 हल्लेखोरांक धरपाक गोंय पुलिशेक यश आयले। विश्वनाथ हरिजन, सुरेश नायक, साहिराज गोवेकर, फ्रँकी नदर, मनीष हडफडकार आणि उद्देश शेट्टी अशा या 6 जाणांक अटक केल्यात। बिरेसराक पुलिशेन एकल्याक अटक करून ह्या हल्ल्यात वापरिल्ली गाडी ताब्यात घेतिल्ली। फुडलो तपास सुरू आसा। 4 तारखेक मांद्रेचे आदले सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर खुनी हल्लो करपाचो प्रयत्न जाल्लो आणि त्या उपरांत जे संशयित 6 जाण आशिल्ले आणि ज्या 4 चाकी वाहनांतल्यान येवन बुरखे घालून अर्थात तोंडाक मास्का बांदून तांचेर सळयांनी लोखंडी वारावांनी हल्लो केल्लो आणि हे 6 जाण फरारी आशिल्ले आणि खास पोलिसांनी एक टीम तयार करून ह्या 6 जाणांक कारवार हांगासर अटक करपाक यश आयिल्ले। तातूंत विश्वनाथ हरिजन ओल्ड गोवा, सुरेश नाईक परवरी, साईराश गोवेकर पिळर्ण, फ्रँकी नादार तिसवाडी,
मनीष हडफडकर आणि उदेश शेट्टी आल्तिनो पणजी ह्या 6 जणांक पोलिसांनी अटक करपाक यश मेळिल्ले. आदले सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर खुनी हल्लो कित्याक जाला हाचो तपास आता जे संशयित 6 जण आसात तांचे कडल्यान पोलीस तांकां विचारून घेत आसा, पूण कारण नक्की कळोंक ना. पूण फाटल्या 2 दिसान जेन्ना जो हल्लो जालो आनी त्या उपरांत अनेक राजकीय नेत्यांनी वेगवेगळे आरोप करपाक सुरवात केल्ली आणि राजकारण बिगडून उडोवपाचो यत्न केलो. आता पोलिसांच्या ताब्यान जे 6 संशयित आसा तांचे कडल्यान सगळी माहिती घेऊन ह्या हल्ल्या फाटल्यान नक्की कारण कितें आशिल्ले हे कळपाची गरज आसा आणि त्या नजरेंतल्यान पोलीस आपले काम करीत आसा. आता पळोवया पोलीस कितें करता ते. ह्या 6 जणांक कोणी मारपाक लायिल्लो आणि ताच्या फाटल्यान कोणांनी सुपारी घेतली हाचोय लोकांचे नजरेर लागून आसात. सरकार आणि पोलीस कशा पद्धतीने मुखायलो तपास करता हाचेर लक्ष लोकांचे लागला. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. दिल्ली भोंवणे वेळार आमी काँग्रेस फुडाऱ्यां वांगडा अलायन्स विशीं चर्चा केल्ली. गोंयांत काँग्रेस पक्ष कसो काम करता हाची म्हायती आमी तांकां दिल्या. गोंयकारां खातीर आमी एकठांय येवपाची गरज आसा अशें आपाचो आमदार कॅप्टन वेन्झी वेगस उलयलो. काँग्रेस पक्ष लेट कमर अशें वेन्झीचें म्हणणें. बाकीच्या पक्षां वांगडा अलायन्स म्हणून रावले नात जाल्यार काँग्रेस पक्ष गोंयांतल्यान पुराय ना जातलो अशें वेन्झीचें म्हणणें. पळय, गोंयचे जे आतां कितलेशे इश्यूज आहाय, जावं ते जॉब स्कॅम आहा, लँड कन्वर्जन इश्यूज आहाय, कितल्योश्यो मिसमॅनेजमेंट इश्यूज आहाय, गव्हर्नन्स इश्यूज आहाय, हे सगळे आमी डिस्कस केले. प्लस एज अ अलायन्स मुखार कितें करून वचपा जाय. थोडे भर आमी जॉयंट काँग्रेसा लिडरा बाराबर मिटींग घेतली. आमगे आम आदमी पार्टी लिडर एज वेल एज काँग्रेस तेंगे जे कोण मेन दोग जाण आशिल्ले तेमकां मेळ्ळे आनी टू मेक एन अंडरस्टँडींग टू गिव देम द इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड रियलिटी. कित्याक हांगा जे काँग्रेस करता ते इन्फॉर्मेशन थिंग पावना. सो वी हॅड अ जॉयंट मिटींग. वी मेड अ फ्यू लिडर्स ऑफ दियर्स अँड वी पास्ड ऑन द मेसेज कंबायनली की दॅट गोंयकारांक आज अलायन्स आसल्यार इज द ओनली होप. Delhi is a different situation. Delhi there were discussions before and Delhi has taken a political stand that they are going to go alone. But that does not mean Goa has to follow. So this is the mind of the people and in the people's mind कित ते आमी आज थिंगा असो मेसेज पावयल्या. Now the thing is it is going to move ahead आनी लोकां जाय जाल्यार हे अलायन्स आमी दवरपा जाय आनी आमी जे भाशेन दुसऱ्यो पार्टी जाय गोवा फॉरवर्ड आहा आनी रिजनल पार्टी दुसरी आरजी आहा आमी तांकांय सांगलो आहा तेन्ना आमी पयर एक जॉब स्कॅमा लागून एकठांय जाले तेन्ना. सो वी हॅव टोल्ड दॅट एवरीबडी हॅज टू स्टे युनायटेड एंड हॅज टू फायट. बट सदांचे भाशेन काँग्रेस इज ऑलवेज लेट कमर. ते केन्ना टिकेटूय सांगपा नाय आनी ते केन्नाय नांवांय दिवपा नाय आनी ते तेंगेल्यो टिकेट ते तेंगेल्या मनशांक देखून ते दिवपा नाय. सो आमकां न्ही हुजे करतले. सो वी हॅव सीन दीस and Goa knows about this, the style of Congress working. Goa is aware about this. So ये style तेमकाय खबर आहा, तेंगे दिल्ली आहा तेंकाय खबर आहा. So we just explained back again तेमकाय थिंगा की बाबा this is how you all work. But people of Goa do not want this. आणि तुम्ही जरी तरी हे पार्टी तेश करून करना जाल्यार finally you all will be washed down and you all will not even get single digits. Finally that is going to be the fate of the Congress party over here in Goa. So this message we have said and we said we unitedly if we say stay together, we all could get a few seats rather than we all getting single digits and not even doing anything. So this was the message that was conveyed to some of their second line and third line of leadership over there. We had a joint meeting. Names were not disclosed and so we kept it a discreet thing so that मुखार message पावता. गोंयांत होमगार्डांचो आंकडो 1230 इतलो आसा. 945 दादले होमगार्ड जाल्यार 285 भायल्यो. सद्याक गोंय सरकार पुलीस खात्यांतली 270 रिती पदां भरतले. तातूंतले 143 पदांची भरती चालू आसा. पुलीस कॉन्स्टेबलाची पदां 10% होमगार्डां खातीर राखीव आसतली. होमगार्ड जर तांच्या सेवे वेळार बरें काम करता जाल्यार तांकां इनामाय भेटयतले अशी माहिती पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हाणें दिली. शुक्रारा होमगार्ड आणि सिव्हिल डिफेन्स ऑर्गनायझेशनान वर्सुकी स्थापना दीस मनयलो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हजर आशिल्ले.
ह्या कार्यावळीत DGPन एक घोषणा केली, ती म्हटल्यार पुलीस खात्यात 270 रिक्ती पदां भरपाची आसात, तातूंतली 143 पदांची भरती चालू राखीव आसतली. तशेंच जशें गोंय पुलिशेन इफ्फी आनी एक्सपोजिशना वेळार काम केलां तशेंच काम नातला वेळारूय करतले अशें DGPन सांगलें. Home Guard in Goa is 1500 and the present strength is 1230. Out of the present strength of 1230 Home Guards, 945 are male and 285 are female. Out of 270 vacant posts, 143 posts of Home Guard volunteers are under the process of enrollment. Goa government has kept 10% reservation for Home Guards for the post of police constable and also 10% vacancies of excise guard, jail guard, firemen and forest guard. Vacancies and posts maintain a 100-point roster to fill up the reserved vacancies. I would also like to say on this occasion that many of Home Guards, they are rendering very valuable service in the police station, traffic circle, and many times during Nakabandi or if there is a festival, then also their duties are there. So if they are doing a good job, then along with the concerned police personnel, rewards for Home Guards should also be put up. So I always see that whenever reward rules come from a police station or any other unit, then there is no recommendation for the Home Guards. So if they play any role, then of course their name should also be put up on the reward. So that's what I want to say. We are there for your welfare and well-being. And if there is any problem, anything, then of course you can come to Deputy Commandant General, and in case needed, then you can come to me also. All the best on this occasion. Congratulations and Merry Christmas and Happy New Year in advance. Christmas, like many events अभी हाल फिलहाल में गोवा में जो हुए हैं, इफ़ी और एक्सपोजिशन चल रहा है. आपने देखा इफ़ी का भी हमारा इवेंट काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ विदाउट एनी इंसिडेंट हुआ. अभी एक्सपोजिशन के लिए भी हम लोगों की काफ़ी अच्छी अभी फीस्ट का भी हुआ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे, ऑलमोस्ट 2 लाख लोग आए थे. उसके बावजूद ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी लोकल पुलिस का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हुआ, जिसकी वजह से अभी तक बहुत ही स्मूथ हुआ है. उसी तरह से आगे क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए भी गोवा पुलिस की अच्छी प्रिपरेशन है. जहाँ जहाँ पे भी फुटफॉल ज़्यादा होगा, जहाँ जहाँ पे भी रोड के ऊपर क्राउड ज़्यादा होगा, वहाँ पे डेफिनेटली हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट रखेंगे. और चाहे उसको पेट्रोलिंग के लिहाज से या एंटी टेरर या फिर क्राइम प्रिवेंशन के हिसाब से तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रॉन्ग और रॉबस्ट पुलिस अरेंजमेंट लगाए जाएंगे. एंड गोवा पुलिस की तरफ से मैं अश्योर करना चाहता हूँ सिटीजन्स को, टूरिस्ट्स को, कि विल मेक अ गुड पुलिस. राज्यात स्मार्ट सिटी अंतर्गत येवपी प्रकल्पामध्ये एक महत्त्वाचो असो स्मार्ट प्रकल्प म्हळ्यार स्मार्ट उदकाचें मीटर. पळोवया ह्या विशींची माहिती दिवपी गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट. काँग्रेसीचो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य गिरीश चोडणकरांच्या गाडयेचेर अनवळख्यांनी हल्लो करून गाडयेचो हारसो फोडलो. चोडणकर मडगांवां होली स्पिरीट चर्चीत निमणे संस्कार प्रार्थनेक गेल्ले कडेन ही घडणूक घडली. उपरांत तांच्यांनी फातोड्या पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. पळयात पुराय बातमी. सकाळी एक ट्वीट केल्लो जो राजा सिंग BJPचो एक लिडर, आनी तो बेजिकली फेमस आसा की हेट स्पीच करपाक आनी कम्युनल वायलन्साक. सो गोवा एक पिसफूल स्टेट जंय कम्युनल हार्मनी आसा आनी त्या खातीर आमी जगभर फेमस आसा. सो अशा व्यक्तींक मुद्दम जावन आपोवप गोंयांत जंय ऑलरेडी एक कम्युनल टेन्शन सुरू जातलें. तेणी काल आमचे एक कलीग तेजी आवय एक्सपायर जाली म्हणून हांव काल हॉली स्पिरीट चर्चीन जे फ्युनरल सर्वीस मास आशिल्लें, सो तें हांव एटेंड करपाक भितर आशिल्लो हॉली स्पिरीट चर्चीन, आनी म्हाजी गाडी पार्क केल्ली आशिल्ली. सो भायर सरून पळयलें जाल्यार गाडयेची तोडफोड जाल्ली आसा. सो म्हाका तें व्हडलेंशें हें जाल्लां
पळयतले कारण ही अपेक्षा आसा ज्या तरेन आयज गोंयभर लॉ एंड ऑर्डर सामकी पावल्यात, कोणाकूय मारतात. सो हो एक धमकावपाचो प्रयत्न. गोंयांक आमी पीस आनी कम्युनल हार्मनी सांबाळपाक आमी खंयच्याय स्तरार वयतले. हांव असलें खंयचेंच इंटिमिडेशन केलें जाल्यार हांव भिवपाचो प्राणी न्ही. काल दनपारां जेन्ना गिरीश चोडणकर आदले GPCCचे प्रेसिडेंट आनी काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे मेंबर हे एक मिसाक फ्युनरलाक गेल्ले आनी होली स्पिरीट चर्चा कडेन तांची गाडी पार्क केल्ली आशिल्ली तेन्ना अज्ञात व्यक्तीन तांचे गाडयेचेर हल्लो केलो आनी तांचो हाडसो फोडलो. ह्या प्रकरणाक गिरीश चोडणकरान फातोड्डा पुलीस स्टेशनाची काल राती कंप्लेन केल्ली आसा. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे की ताणें सकाळी फुडें एक ट्वीट केल्लें जो टी राजा म्हणून आंध्र प्रदेशाचो जो MLA येता आनी तो फेमस आसा ताजी स्पिची खातीर भडकाऊ स्पिची खातीर फेमस आसा. ताका लागून ताका बॅन करचें म्हणून ताणें ट्वीट केल्लें आनी ताका लागून हो हल्लो जावपाक शकता अशें गिरीश चोडणकराचें म्हणणें आसा. आनी पुलिसांनी आपल्याक न्याय दिवचो बेगींतले बेगीन हाजी तपास करचो हेंय गिरीशान मागिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मडगांवकर. गोंयच्या जमीन घोटाळ्या प्रकरणात आनी रेजिस्टर कार्यालयातल्या भ्रष्टाचारात गोंयच्या वकिलांचो हात आसा अशें कायदो मंत्री आलेक्स सिकेर हांणी विधान केल्लें. ह्या विधानाचेर सांगे केपेंच्या वकील संघटनेन निशेध केलो. हे विशीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां पत्र बरोवन सिकेरा आड न्यायालयीन चवकशी करची अशी मागणी तांणी केल्या. तशेंच कायद्या मंत्र्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो अशेंय तांचें म्हणणें. Come across a statement made by our law minister, Mr. Alex Sikera, saying that there is some wrongdoings are going on in the office of sub-registrar and his staff is involved in that. As a law minister, if he cannot take action on that, that means he admits that there are wrongdoings happening in his office of sub-registrar. Now he says that some advocates are also involved in this. So if he cannot control his own staff, and he was not very clear who are the advocates who are involved in this, or his staff who is involved in this. So as a law minister, as per my say, he has failed in doing his duties. Therefore, what I am asking for as a president of Kepe Sange Bar Association, representing the entire Kepe Sange, Darbandura and Kankona Taluka lawyers, I have asked for a judicial inquiry of whatever is happening. If it is wrong is happening, we'll clear it up. So I am asking for a judicial inquiry. Or otherwise, if you can't do that, he will have to step down as a minister. That is what I have already written to the Prime Minister's office, to the Governor, to the President of India and the Chief Minister. And I have requested them to, if you can't do it, then remove it from the ministry. That's it. दिवचल साखळे रस्त्यावेल्या सरवण वाठारांतले 2 रमलर्स काढल्यात. मात हे रमलर्स काडपाकडेन आडनदर जाल्ल्यान वाहन चालक अजाप उक्तायतात. कोकुवाडा वाठारांतले 2 रमलर्स काडून थंय स्पीड ब्रेकर घाल्यात. मात जंक्शनाकडले धोकादायक काडपाकडेन आडनदर केल्यात. फाटल्या जवळपास 6 महिन्याच्यान वादाचो विशय जाल्ले दिवचल साखळे ह्या मुखेल रस्त्या वयले सरवण वाठारांतले रमलर्स काडचे अशी मागणी वाडिल्ली आसतना एक अजापाचो प्रकार पळोवपाक मेळटा. हो प्रकार म्हळ्यार सरवण वाठारांत जे कडेन रमलर्स बसयल्ले तातूंतले 2 कडले रमलर्स काडिल्ले आसा आनी हे रमलर्स काडून थंय स्पीड ब्रेकर घातिल्लो आसा. मात सरवण बस स्टॉपा कडेन आशिल्ले 4 रमलर्स काडपा कडेन आडनदर जाल्ली आसा. 6 म्हयन्या पयलीं दिवचल साखळे ह्या मुखेल रस्त्याचेर सरवण वाठारांत 6 कडेन रमलर्स बसयल्या. हे रमलर्स बसयतना कसलेंच नियोजन करूंक नाशिल्ल्या हे रमलर्स म्हळ्यार दिसान दीस वादाचो विशय जायत आसा. ह्या रमलर्सांक लागून शेजारच्या लोकांक रातचो मनस्ताप सोंसचो पडटा. वाहन चालकांकूय बरोच मनस्ताप जाता. रमलर्सांचो आकार व्हडलो आशिल्ल्यान रमलर्सांचेर वाहनांचे सुटे भाग मडपाच्यो घडणुको घडटात. ताका लागून वाहन चालक नाराजी उक्तायतात. 2 म्हयन्या पयलीं
सर्वण जंक्शना कडल्या रमलर्साचे एक 2 दिसांची मदीं अपघात जाल्लो. ह्या अपघातात सर्वणच्याच एका तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो. ताचे उपरांत तर हे रमलर्स काडचे अशी मागणी परत एक फावट नेटान फुडें आयिल्ली. मात सर्वण जंक्शना कडले जे धोकादायक अवस्थेत रमलर्स आसात ते काडपा कडेन अजूनय कोणाचेंच लक्ष वचूंक ना. हातून आतां अजापाची गजाल म्हळ्यार सर्वण जंक्शना कडल्यान लागींच गोकुळवाडो वाठारांत बसयल्ले 2 रमलर्स 2 कडले रमलर्स मात 2 दिसां पयलीं काडल्यात. हे रमलर्स काडून थंय स्पीड ब्रेकर घातला. स्पीड ब्रेकर घालतना हे फावती जतनाय घेवंक ना. त्या स्पीड ब्रेकराचेर अजूनय धवे पट्टे मारूंक नाशिल्ल्यान वाहन चालकांचो गोंधळ जाता. गोकुळवाडो वाठारांत ज्या पद्दतीन रमलर्स काडल्यात तशेंच सर्वण जंक्शना कडल्यान रमलर्स काडून हे स्पीड ब्रेकर मागणी वाहन चालक लोकां कडल्यान जायत आसा. आतां पळोवचें पडटलें सर्वण जंक्शना कडले हे धोकादायक अवस्थेत आशिल्ले रमलर्स काडटात काय ना ते. गोमंतक टीव्ही खातीर सर्वणच्या फोंडें नगरपालिका वाठारांत जानेवारी 2025 सावन पे पार्किंग सुविधा सुरवात करपाचो यत्न करतले अशी माहिती फोंडें पालिकेचो नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी दिली. फोंडें पालिका मंडळ आनी फोंडें पुलिशेची पे पार्किंग संदर्भात बसका जाली. हे उपरांत नगराध्यक्ष उलयलो. आमी पे पार्किंगाक लागून जॉयंट डिस्कशन सकाळच्यान सुरू केला आमी आनी आतां आमी पयले वता आमी कंप्लीट जावन सगळे आज आमी पुलीस स्टेशन कडेन पावले. कित्याक हांगा पुलीस स्टेशन सायडीक जे एबंडंट व्हेहिकल आनी बाकीचे पळय गाडी शुमाक केल्ली आसा एक रिक्वेस्ट करपा आयिल्ले आमी पीआय की मातश्यो हांगासरल्यो काडच्यो म्हणून. ते प्रमाणे पीआय सांगला आमकां एक तुमी लेटर घाला आपल्याक आमी त्यो सगळ्यो एबंडंट व्हेहिकल बाकीचे कितें आसा ते आमी निवळ करून तुमकां सगळें दिता म्हणून. ते आमचो एक ड्रायव्ह चालू आसा तेका पीआयचोय बरो सपोर्ट मेळ्ळा आमकां. म्हणजे ज्यो एक्सिडेंटाच्यो गाडयो जावं हांगा त्यो सगळ्यो हांगासरले पीआयन सांगला ते प्रमाणे आपण हांगासरल्यो काडून सगळ्यो व्हरून दवरता म्हणून. त्या तुका आमकां बाकीचे जे एरिया खाली करून जागा दिता म्हणून ते प्रमाणे बाकीची पे पार्किंग आमकां एकदम बऱ्या पडटा. हेज्या पयलीं आनी एक लेटर दिल्ली न्हू कोणा ट्रॅफिक सेला दिल्ली ते पयलीं बरें ट्राफीक झालून दिल्ली आसा ती एक आज आमी आजूच लेटर रिगार्डिंग आमी जानेवारी फर्स्ट वीक म्हणल्यार आमी आमचो प्रयत्न आसा जानेवारी फर्स्ट विकाच्या रिगार्डिंग आनंद जे नो पार्किंग पार्क करतले तेंचेर कितें कारवाय आसतली जावं गाडयो बीन ते ट्राफीक पळयतले कितें आसता ट्राफीक पळयतले. न्हू आनी म्युन्सिपाल्टी कितें चलन बी आसतलें तांकां ना ना म्युन्सिपाल्टी काय ना कितें आसतलें तुमी गाडी केल्या म्युन्सिपाल्टी पुलिसांक ट्राफीक पुलिसांक कितें टोईंग बीन आमची एक युद्ध पळय आसली ती आमी कितें जाणा आमकां रिक्वेस्ट केल्लो की पार्किंग नो पार्किंग खंय गाडी आसा ताका लागून आमकां व्हेहिकल उपकल्पना लागून ताणें दिलें कित्याक मॅथमॅटीक आमकां जातले भाशेन देवळ धरपाक जाय. पूण तेजो कितें इन्कम मेळटा तुमकां म्युन्सिपाल्टी ना ना आमकां काय ना आमकां काय ना ते प्रमाणे तांकां रिक्वेस्ट केले ते प्रमाणे आमी तांकां दिल्ली आसा. आमी फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर आसा. त्या जाग्यार आयज म्युन्सिपाल्टी आनी पीआय यांची आयज म्युन्सिपाल्टी जो नगराध्यक्ष आसा तेंची आनी पीआयची आयज मिटींग जाली की पोलीस स्थानकाच्या सायडीन आसा जेका म्युन्सिपाल्टीची जागा आसा त्या जाग्यार हांगा पे पार्किंग घालता म्हणून अशी चर्चा जाली आनी पे पार्किंगा खातीर आमकां सहकार्य करचें अशें नगराध्यक्ष आनंद नायकान सांगलेलें आसा. आनी ह्या संदर्भांत पीआयन आपूण फूल कॉपरेट करतलो अशें म्हणून सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचे धर्मीक तशेंच विधी करपा विशींचे अधिकार हे देवस्थानाच्या महाजना कडेन उरतले. हायकोर्टान असो निवाडो दिला. महाजनांनी जिल्लो न्यायालयाच्या आदेशाक हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. मडकयचे जागृत देवस्थान नवदुर्गेच्या महाजनामदीं आनी थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टामदीं अधिकारा वयल्यान वाद सुरू आशिल्लो. हो वाद कोर्टातूय पाविल्लो. जिल्लो न्यायालयान थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाचे फावरात दिल्ले निवाड्याक महाजनांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. हायकोर्टाचो निवाडो महाजनांचे फावरात. धार्मीक विधींचे अधिकार हे आमच्याच कडेन उरपाक जाय आनी नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाक तातूंत हस्तक्षेप करपाक दिवचे न्हय अशी मागणी महाजनांनी केल्ली. महाजनांची बाजू ग्राह्य धरून हायकोर्टान थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाची मागणी न्हयकारली. मडकय हांगासरल्या नवदुर्गा मंदिरातील विधी कोणी करचे आनी त्याचो अधिकार कोणा कडेन आसचो हाचेर मंदिर समिती आनी थंयसरले थळावे नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्ट हांच्या मदीं गेले कितलेशेच वर्सां वाद सुरू आसलो. हो वाद जो आसा
वो पयलीं जिल्हा न्यायालयान गेलो आनी त्या जिल्हा न्यायालयान ह्या वादाचेर निकाल जो आसलो तो नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्ट हांच्या वाटेन लागिल्लो. जिल्हा न्यायालयान हो जो निकाल नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाच्या वाटेन दिल्या उपरांत हेचेर मंदिर समितीन उच्च न्यायालयान चॅलेंज केली आनी उच्च न्यायालयान ही केस चालू आसली. उच्च न्यायालयान ह्या केसीन निकाल दिलो आनी तो निकाल जो आसा तो मंदिर समितीच्या वाटेन दिलो. मडकय हांगासरल्या नवदुर्गा मंदिरान जावपी विधी आनी तेचे सगळे अधिकार हे मंदिर समिती कडेन आसतले, कारण नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्ट हे थंयसरले महाजन नासल्या कारणान मंदिरान जावपी जे कितें विधी आसतले ते विधीचे अधिकार हे नवदुर्गा मंदिराची समिती आहा तेचे कडेन दिल्ले गेलेले आसा आनी उच्च न्यायालयान हो निकाल जो आसा तो मंदिर समितीच्या वाटेन लायिल्लो आसा. अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हवामान खात्यान जारी केल्ल्या येल्लो अलर्टा प्रमाण गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत शुक्रारा आडवेळ्या पावसान हजेरी लायली. उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत गडगडाटा सयत पावस पडलो असो अदमास हवामान उक्तायल्लो. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो